सरकारान 70चो रान वाठार अभयारण्य क्षेत्र म्हूण जाहीर केल्यार थळाव्या लोकांक त्रास जातलो. लोकांक तांची शेती कुळागरां सोडची पडटली, तांचेर अन्याय जातलो म्हूण शुक्रार दीस 70 भुमिपुत्र बावट्या सकयल वाळपयच्या रान खात्याच्या कार्यालया भायर 70तल्या लोकांनी एकठांय येवन आंदोलन केलें. हालींच 70तल्या रान वाठारांत 4 वागांक मारिल्ल्याच्या प्रकरणांत थळाव्या कांय जाणांक कादयेन दवरिल्ल्यात तांकांय सोडचे, नाजाल्यार गांवांतल्या सगळ्या लोकांचेर गुन्यांव बरोवन सगळ्यांक कादयेन दवरात, अशी मागणी आंदोलक करताले. आमच्यो जमनी आमच्या नांवार ना, सगळ्यो फॉरेस्टाचे हें करपाक सिस्टमांत येयल्लें सरकार आज मालक जाले आनी आमचो भुमिपुत्र हांगा मालक ना. हेजेर आमी आवाज उठोवपाचो केलो. तेन्ना म्हाका एकच आज अभिमानाची गोश्ट सांगच्यो ह्या आमच्या धनगर बांधवांक जावं आमच्या जमनीच्या बद्दल आमच्यो केशी घातलेल्यो आसा. त्या केशीच्या बद्दल हांगा आमचे ही जनता सगळी भुमिपुत्र जनता ती तांकां कित्याक आमचेर चौगाचेरच कित्याक केशी घातल्या की टोटल आज आमच्या सगळ्या 70च्या बांधवांचेर तेंच्यांनी केशी घालच्यो. ह्या खातीर लोक आमची ही सगळी जनता जमलेली आसा. मालकी आनी जे फॉरेस्ट अन्याय करता लोकांचेर, फॉरेस्ट हांगा 70 म्हणटा ते फॉरेस्ट ना. हे फॉरेस्ट लादला गेला, अभयारण्य लादला गेला, अभयारण्य अंमलबजावणी जावंक ना. हे वाघ म्हणटा कितें म्हणटा सगळें तुमी तरी आयकलां आसतलें. मुख्यमंत्र्यान थोडेशें कथन केलां. वाघांनी लोकांक मारले जाता, पर्यावरण प्रेमी म्हणपी पेपरार रावन थंय हें जाता. ताका लागून आमी जमनीचो मालकी हक्क मागपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी मालकी हक्क घेतल्या शिवाय ही जनता वोगी रावची ना, होच आमचो मुख्य एजेंडा आसा. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी वयता सांगता जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ह्या लोकांक जे हाडल्या, ह्या म्हाज्या धनगर बांधवांक हाडल्या, तांकां न केशी रजिस्टर कर. हांव मुख्य सीएमा कडेन सुद्दां उलयल्लो आसा. तेंचेर केशी घाली नासतना भविष्यात तांकां व्हरून आपल्या घरा कडेन सुशेगाद पावचे. आनी भविष्यात ह्यो अश्यो प्रकार आमच्या 70च्या टोटल ह्या भुमिपुत्रांचेर जावंक जायना ही तांकां हांव शिटकावणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिता. 70 एका कार्यक्रमाक वतना मुखेलमंत्री सावंत आंदोलन करपी लोकांक मेळ्ळो. तांचे कडेन भासाभास करून आंदोलन करूं नाकात अशी विनवणी केली. तशेंच तुमचे कितें मागणें आसा ताचें निवेदन दियात. ताचेर चर्चा करून हो विशय सुटावो करपाचें उतर दिवन आंदोलन फाटीं घेवपाक सांगलें. माझी कोणी नुकसान केल्या तेजी हांव पळयतो तो रडले कुटुंब आनी तेणी खंय तें विश घातलें आसतलें. तें विश घालून तें कितें जालें आनी तें आमकां फुडें खबर ना. ताका वाघ मारपाचो अजिबात ना. एकच दोतोर तुमकां सांगता की त्या धनगर कुटुंबाचेर केस घाली नासतना ते सेंटर जावं कितें जावं तांकां बरे भाशेन घरा कडेन पावोवचे कांय नासतना हीच आमची भुमिपुत्राची मागणी आसा. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2 मिनटां आयकूच सांगता आतां. आयक, हांव ऑलरेडी कार्यक्रमाच्या निमतान बर्ड्स आमचे 3rd बर्ड फेस्टिवलाच्या निमित्तान हांगासर आयिल्लो. तुमी हांगा बसल्या म्हटल्या उपरांत म्हाजें कर्तव्य की तुमकां भेट दिवप. तुमच्यो सगळ्यांच्यो समस्या हांवें आयकल्यो, बट त्यो अश्यो आयकून रोखड्यो सुटच्यो ना. म्हणजे एकूच म्हणणें आहा, जें कितें तुमचें निवेदन आसा तुमी धाडून दियात. ओके, तें धाडून दियात. हांव पळयतां, केन्ना तरी तुमकांय आपयतां. ओके, तुमचो स्थानीक आमदार आसतलो ताकाय विश्वासान घेवन तुमच्यो ज्यो समस्या सगळ्यो सोडपाक जाय, ज्यो सुट्टल्यो हांव परत सांगता. म्हणजे आमकां दोनूय गजालीचो समतोल राखून आमकां ह्याचेर सोल्युशन काडपाक जाय. बट निश्चितच की तुमचेर वायल्ड लायफ सेंच्युरी जाली हेजो अर्थ तुमचेर अन्याय जातलो असो न्ही. तुमच्या जमनीचो विशय आसतलो, तुमच्या घरांचो विशय आसतलो, किंवा तुमचे बाकी सगळे विशय आसतले. हे सगळे विशय सोडोवपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे ज्या पद्दतीचें सोल्युशन काडपाक मेळटलो, आमचो स्थानीक हांगासलो आमदार मंत्री आसा किंवा आमचो काणकोण आसतले किंवा बाकी सगळे कडेन आसतले, सगळे जाण जेका वायल्ड लायफ सेंच्युरी लागता तेका बरोबर घेवन तुमचे विशय सुट्टले. हांव इतकेंच सांगता. त्या खातीर तुमी म्हणजे एकूच गजाल आसा की रस्त्यार येवन आंदोलनां करून विशय सुटचे ना. म्हाजी तुमकां विनंती आसा, तुमी योग्य हें जें आसा निवेदन जें आसा हें निवेदन दिवचें. परत तुमकां केन्ना तरी ह्या विशयाचेर आमी घातलेलें आहा. त्याच्या बद्दल एक लोक लढो म्हणून हांव तुमकां निवेदन करता की 70चो प्रश्न म्हणून सरकार म्हणजे लोक लढो म्हणून तुमी त्यो तातडीन त्यो कायदो हातान घेवं नाकात. कायदो हातीन घेवं नाकात. ओके, तेंच्यांनी आमकां रस्त्यार हे सारकें केल्या फॉरेस्टार. देव बरें करूं. सायन दी नाजाल्यार दुसऱ्या भावाकूय अरेस्ट करतले म्हणून हें म्हाज्या फुड्यान जाला. त्याच्या बद्दल तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? आमी इन्क्वायरी करता. आमी सांगलां आमकां ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेरूय ह्या केसी कडेन आमी पळयता. ओके, त्या खातीर आमचे कडल्यान जी कितें मदत आमकां तांकां करपाक मेळटा ती करता आमी. इतकेंच सांगता. मुखेलमंत्री सावंतान हांगा येवन आश्वासन दिल्ल्यान आमी आंदोलन फाटीं घेता अशें आंदोलकांनी जाहीर केलें. म्हाका अभिमानाची गोष्ट दिसता की आमच्या प्रतिनिधी हांगा कोण येवंक ना, पूण आज गोंयचो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हांगा येवन येयलो आमी तेज्या केन्नाच विरोधात ना आनी मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आमचो येवन आमच्या भुमिपुत्राची दखल घेतली हांव ताका धन्यवाद म्हणटा आनी तेजें अभिनंदन आनी म्हाका हांव लोकांक म्हाज्या भुमिपुत्राक हांव आश्वासन दितां की तेणी आमकां एक निवेदन दिवन सांगलां आपूण तो एसामनेत कायदो पास करता आनी तुमची मालकी हक्क तुमकां दिवपाचो प्रयत्न करतलो इतले तुमी आपल्याचेर विश्वास दवरा ताका लागून आमी तेजे धन्यवाद मानता. आम्ही मुख्यमंत्र्याक निवेदन दितले म्हटल्यार आमचें आंदोलन हे चालू दवरतले. आमी कितले फावटी रस्त्यार येवपाक पडल्यार रस्त्यार येतले. जेन्ना मेरेन सत्तरीचो मालकीचो प्रश्न सुटाना तेन्ना मेरेन आमचें आंदोलन चालू दवरतले. आमी सरकाराचे आनी मुख्यमंत्र्याक धन्यवाद मागता की तेंच्यांनी हांगा येवन आमकां आमच्या आंदोलनाची दखल घेतली. म्हटल्यार आमचें आंदोलन हे बंद जावचें ना. आमी आक्रमक आसतले, आमी रस्त्यार येतले. जेन्ना मेरेन मालकी मेळना तेन्ना मेरेन आमचें आंदोलन चालूच आसता. बर्ड्स आमचे थर्ड बर्ड फेस्टिवलाच्या निमित्तान हांगासर आयिल्लो. तुमी हांगा बसल्या म्हटल्या उपरांत म्हाजें